नमस्कार, पोया प्राईम खबरो. राजेंद्र आल्लेकार मिकीच्या जाग्यार नवो मंत्री घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत. आल्लेकार म्हणटा अमुकूच खाते मागिल्ले ना. मुख्यमंत्री म्हणटा खात्या बदल फुडल्या सप्तकात अजून कांयच थारिल्ले ना. दाबोळी विमानतळ राती 10 ते फांतोडेर 4 मेरेन बंद. 69 दीस उरतलो बंद. रनवे बेगीन सारको करपाचे काम. पर्यटन सिजनाच्या तोंडार विमानतळ बंद आशिल्ल्यान बोवाळ. आयएसएलच्या दुसऱ्या सिजनात एफसी गोवाची जर्सी लॉन्च. क्लिमाकूल तंत्रज्ञानाचा वापर. कामगिरी सुधारतली. होम किटा खातीर एफसी गोवा अदिदासा मदीं 3 वर्सांची कबलात. आणि पानसरी हत्या प्रकरणाची महाराष्ट्रात पहिली चौकशी जाऊ दी. उपरांत गोयच्या सनातन बंदीचे पळोवया म्हणटा मुख्यमंत्री पार्सेकार. सनातन म्हणटा गांवच्या लोकांचो आश्रमाक विरोध ना. खबर विस्तारान. राजेंद्र आल्लेकार मंत्री जालो. सभापती पदाचो राजीनामो दिवन आल्लेकारान सांजे मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राजभवनात जाल्ल्या सुवाळ्यात आल्लेकारान मराठीत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. आपणे अमुकूच खाती मागिल्ली ना म्हणून आल्लेकार म्हणटा. 2.5 वर्सां उपरांत मंत्रीपद दिवपाचो विचार करता म्हणून खंय पर्रीकारान आल्लेकाराक उतर दिल्लें. पार्सेकारान तें खरें केलें म्हणून आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयता. मुख्यमंत्री म्हणटा खात्यांचे अजून कांयच थारिल्लें ना. फुडल्या सप्तकांत जातलें. पेडणेचो आमदार राजेंद्र आल्लेकारान बिरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजीनामो दिलो. ते उपरांत सांजे आल्लेकारान राजभवनात जाल्ले सुवाळ्यान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मिकी पाशेकोक ख्यास जाल्ल्यान मंत्रीपद रित्या करचे पडिल्ले. तेन्ना सावन मंत्रिमंडळान एक सुवात रिकामी जाल्ली. आपणे अमुकूच एखादे खाते मागूंक ना म्हूण आल्लेकार उलयता. खरें म्हणजे सभापती पद हें तशें उच्च स्थानाचेर आसता. तरी सुद्दां पार्टीचें मत आनी पार्टीचे आमचे नेते जे आसात तांचो आग्रह हाजे खातीर म्हणून मंत्रिमंडळान हांव आज हांगासर आयिल्लो आसा. पार्टीन म्हजेर विश्वास दाखयलो. मुख्यमंत्र्यांनी म्हजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हणून हांव तांचो आभारी आसा. हांवें फाटलीं 3-3.5 वर्सां सभापती पदाचेर जी कामगिरी केली ताच्या दृश्टीन हांव स्वता समाधानी आसा. आणि उरिल्ल्या हांगासरल्या ह्या सरकारच्या काळात मंत्री म्हणून काम करपाकय म्हाका उमेद आणि आनंद जाता. आणि हांव त्याच पद्दतीन म्हजे पूर्ण ताकदीन जें कितें म्हाका मेळटलें खातें तातूंत हांव वेवस्थीत रित्या काम करतलो असो म्हाका विश्वास आसा. सुवाळ्याक रक्षा मंत्री पर्रीकारे आयिल्लो. म्हाका आनंद जालो आनी म्हाका दिसता सरकार घडयल्लें तेन्ना राजेंद्राक म्हणलेलें हांवें 2.5-3 वर्सां नंतर मंत्रीच्या संदर्भात विचार करूया. करंट चीफ मिनिस्टरान ते उतर दवरलें ताजे आभार. पार्सेकार म्हणटा खात्यांचे अजून कांयच थारिल्लें ना. आता आयची शपथविधी ही इट इज बीइंग फॉलोड बाय 3 days हॉलिडे. त्यामुळे म्हाका नवीन मंत्रीपदाची शपथ घेतली ताका खातीर दिता आसतना म्हाका काही जाल्यार मातशें हालोवपाची आसा. पोर्टफोलिओ रिशफल करतलो. हय पोर्टफोलिओ रिशफल. हय. त्यामुळे जे रिशफल करतलो तांचे कडेन म्हाका उलोवंक जाय. PWD एंड ट्रान्सपोर्ट फाटली 1 वर्सभर कॉन्ट्रोवर्सी आसा. ती चेंज करपाची विचार लागले. हांव खंयची नेम करूंक ना. थोडे इतले रिशफल करतलो म्हणून सांगलें. त्यामुळे थोडे म्हणजे त्या थोड्यात खंयचेय एक आयल्यार सुद्दां ते येवं शकता न्ही. अमकें एक नाच अशें ना न्ही. राजेंद्र आल्लेकाराच्या वाट्याक खंयची खाती येतली ते फुडल्या सप्तकातच एक वेळ सोमार म्हणल्यार कळपाचें. अनंत शेट नवो सभापती जाता. मात विष्णू उपसभापतीपद घेतलो काय ना ते मात अजून निश्चित ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फुडले 69 दीस दाबोळी विमानतळ राती 10 ते फांतोडेर 4 मेरेन विमानां खातीर बंद उरतलो. दाबोळी विमानतळाचो रनवे बेगीन सारको करपाचें काम आशिल्ल्यान हवाई येरादारीचेर ठरावीक वरां मर्यादा आसतली म्हणून नौदळान विमानतळ अधिकाऱ्यांक नोटीस धाडल्या. रनवे 1 ऑक्टोबर ते 29 नोव्हेंबर मेरेन बंद उरतलो. पर्यटन सिजनाच्या तोंडार नौदळान अकस्मात ही नोटीस काडिल्ल्यान विमानतळ संचालक बेजारला.
नोटम लिया है नेवी ने, वो रात को 10 बजे से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक रनवे शोल्डर्स रिपेयर करने के लिए नोटम लिया गया है। वो नोटम स्टार्ट करें आज रात से स्टार्ट करके इट विल कंटिन्यू अप टू 29th ऑफ नवंबर। ये जो चार्टर सीजन स्टार्ट हो रहा था बिकॉज दिस नोटम रेगुलर फ्लाइट भी इफेक्ट हो रहा था, चार्टर का भी कुछ ऑपरेशन इफेक्ट होने वाला था, बट सिंस दे हैव टेकन नोटम हम सबको इंटीमेट कर दिया, जितना हो सके तो उतना टाइमिंग्स ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया। कुछ लोग पहले आ रहे हैं, कुछ लोग बाद में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू नोटम टाइमिंग्स और देयर जस्ट देयर शेड्यूल। ये तो अच्छी बात है, शेड्यूल एडजस्ट कर लिया। फिर भी क्या होता है कभी कभी जो शेड्यूल एयरलाइंस में जो जाता है एयर अरेबिया में जाता है अप टू शारजा, फ्रॉम वहाँ से दूसरे जगह में जाता है, जो कतर एयरवेज में जाता है यहाँ से दोहा तक, वहाँ से फिर ऑनवर्ड टू यूरोप एंड यूएस जाने वाला है। ये जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स का बहुत फरक पडने वाला बिकॉज दिस डिले दिस नोटम। पर्यटन सीझन सुरू जाता त्याच वेळार नौदळान काम सुरू केल्ल्यान विमानतळ संचालक बेजारलो। एअर अरेबिया, कतार एअरवेज, रशिया, मॉस्को, लंडन, फ्रांस आनी जर्मनी सावन चार्टर्ड विमानां चडशीं रातच्याच वेळार येतात। विमानतळ रातच्या वेळार बंद दवरल्यार तांचेर परिणाम जातलो। एके वाटेन निकतोच टुरिस्ट सीझन सुरू जाला आनी नेमके त्याच वेळार नौदळान अकस्मात विमानतळाच्या रनवेचे काम सुरू केल्ल्यान विमानतळ वेवस्थापनाची धांवपळ जाल्या। भायल्या चार्टर्ड आनी बाकीच्या फ्लायटींचे शेड्यूल नौदळान हालोवन उडयला। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। ISLच्या दुसऱ्या सिजनात FC गोवाची अधिकृत जर्सी ब्रेस्तारा पणजे लॉन्च जाली। अदिदासान ही जर्सी केल्या। क्लिमाकूल ह्या तंत्रज्ञानाचेर केल्ल्या हे जर्सीन प्लेयरांचे कामगिरीचेरूय फरक पडटलो। जर्सी लॉन्च करताना FC गोवाचो सहमालक श्रीनिवास धेपो, कोच झिको, मार्की प्लेयर लुसियो आनी अदिदासाचे अधिकारी आशिल्ले। FC गोवाचो होम किटूय लॉन्च केला। किटा खातीर अदिदास आनी FC गोवा मजगती 3 वर्सांची कबलात जाल्या। This is the brand new FC Goa 2015. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause, please, wherever you are? So there we go. Right then, ladies and gentlemen, members of the press. That's the way we like it. Here we go. 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 Any minute now. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will have the team coming by. Gives us great pleasure for FC Goa to partner with Adidas on this very unique project of building FC Goa. As he says, the team that the Goans love, the team that the Goans own, and the teams that the Goans are passionate about. And we are very, very happy today that a brand like Adidas has signed a deal with FC Goa for 3 years. And I think that's very good news for us. Adidas is a brand which is known worldwide, not only in football, but with many other sports. And FC Goa takes great pleasure, and it's a privilege for us to be associated with this brand. From an Adidas perspective, it's an absolute honor to work with FC Goa. Globally, we work with the best partners, be it Manchester United, Real Madrid, be it Bayern Munich. It's in our blood. Football is in our blood, and I think when it comes to football, we look for partners who share our passion for football. And when you would have heard Mr. Dempo speak about his love for football, it shines through. I think his contributions to world football have been immense over the last few years, and it only made sense for us to extend our partnership with FC Goa after the first year last year. We were talking very briefly before about what we can do together, Adidas and FC Goa, not just in India, not just in Goa, really about making it a global brand. And I think the 3-year partnership is really the start of something special. Devido a isso tudo, a confiança aumenta em cima desse grupo e eu tenho passado para eles desde o primeiro dia que apresentei, da nossa responsabilidade, da nossa seriedade e o nosso respeito ao torcedor de Goa. For all these reasons, much more now we have the confidence of the people, and our responsibilities grows a lot because we have a responsibility to do our best to the team and to the people of Goa. घेऊया एक विराम।